न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। काल एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातून लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयांक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्लें। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमचे सब एडिटर्स तसेच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पोवचे पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। सदचे वरवीं आयच्या दिसाचो धांवतो नियाळ आमी घेवपाक वचुया। सगळ्यांत पयलीं आमी वचुया आमचो डेस्क इन्चार्ज सुशांत गावस हाजे कडेन। मडगांवा आयज सिनेलेता थेट वाठारांत एका बिल्डिंगेचो भाग कोसळ्ळो। शुक्राराय काल एका बिल्डिंगेचो भाग कोसळिल्लो। सलग 2 दिसा 2 बिल्डिंगांचे कॉन्क्रिटाचो जो पाड आहा तो कोसळून पडिल्ल्यान मडगांवची जी धोकादायक बिल्डिंगो आसा तांच्या सुरक्षेचो प्रस्न निर्माण जाला। ह्यो बिल्डिंगो असुरक्षीत आसात अशें ह्यान पयलींच जाहीर केल्ले आनी अशें आसूनय थंय वेवसायीक आस्थापनां चलतात। सकयल्ल्यान लोक भोंवतात, दुकानांनी लोक सामान विकते घेवपाक येतात आनी अशा वेळार ह्या बिल्डिंगांचो समजा भाग कोसळ्ळो आनी कोणाकय दुखापत जाली जाल्यार तांची जबाबदारी कोण घेतलो अशें जो प्रस्न निर्माण जाता। हे विशींचो सविस्तर रिपोर्ट तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटलो। दुसरी एक म्हत्वाची बातमी जी खेळामळा वयल्यान येता, इंडियेच्या टेस्ट कॅप्टन म्हणून शुभमन गिलाची निवड केल्या जाल्यार वायस कॅप्टन म्हणून रिषभ पंताची निवड केल्या। 20 जुना सावन इंडियेचो इंग्लंड टूर आसा आनी ह्या टुरान इंडियेक इंग्लंडा भितर 5 टेस्ट मॅची खेळपाच्यो आसात आनी पयलेच फावट यंग कॅप्टन म्हणून शुभमन गिलाची निवड केल्ली आसा। दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो। तर तुमकां खबरूच आसा फाटले 4 दीस जाले गोंयभर उटंगाराच्या पावसान धुमाकूळ घाल्लो आसा। तर काल मडगांवच्या गांधीनगर वाठारांत एका इमारतीचो स्लॅब कोसळपाची घडणूक ताजी आसतनाच ह्या घडणुकेक 24 वरां सुद्दां जावना आनी आज मडगांवच्या सिनेलता वाठारांत आनी एका इमारतीचो भाग कोसळपाची घडणूक घडिल्ली आसा। तर खंय तरी सरकाराचें लक्ष ना आनी देखून हें गंभीर्यान घेवचें म्हणून थळाव्यांची सरकारा कडेन मागणी आसा। फुडें आमी वचुया आमचे न्यूज अँकर दिप्ती कडेन। पत्रादेवी काडून जेन्ना गोंयांतल्यान येरादारी जी जाता ती उणी करपा खातीर 12 ते 15 हजार कोटी रुपया खर्च करून गोवा बेंगलोर रिंग रोड बांदपाची सद्या येवजण आसा आनी हे विशींचो अभ्यासूय चालू आसा। हो महामार्ग जर पुराय जालो जाल्यार गोंयच्या रस्त्यांचे प्रश्न सुटावे जातले अशें केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी स्पश्ट केल्लें आसा। ते काल कुट्टाळी नवे जुवारी पुलाचे जेन्ना ऑब्झर्वेटरी टावर्स आनी विविंग गॅलरी ह्या प्रकल्पाच्या बुन्यादी फातरा सुवाळे वेळार उलयताले। तशेंच ह्या सुवाळ्यांत मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे उलयतनात आनी केंद्रीय रस्तो येरादारी मंत्री जो आसा नितीन गडकरी हांकां लागून फाटल्या 11 वर्सांत गोंयांत 33,000 कोटींची कामां जी आसा ती पुराय जाल्ल्याचें तांणी सांगिल्लें आसा। तशेंच हो जो प्रकल्प आसा ताका लागून अर्थवेवस्थेकूय बी वाव मेळटले तशेंच रोजगार वाडटलो अशें तांचें म्हणणें आसा। तशेंच गोंयांत उदका टॅक्सी सेवा हाडपाचोय विचार करपाची गरज आशिल्ल्याचें तांणी ह्या वेळार उलोवन दाखयलें। तशेंच आनीक बातमी म्हळ्यार फाटल्या वर्सा पणजेच्या गार्सिया दी ऑर्ता गार्डना कुशीक झाड हुमटून पडिल्ल्या कारणान एका चलयेक दुर्दैवी मरण आयिल्लें। तशेंच फाटल्या बुधवाराक अवकाळी पावसाक लागून जिल्लोधिकाऱ्याच्या ऑफिसा मुखार जे झाड आशिल्ले ते हुमटून थंय जे दुचाकी पार्क केल्ल्यो तांचे साबार लुकसाण जाल्लें। सो ह्या सद्याक CCP जी आसा ती पणजेच्या वेगवेगळ्या वाठारांतलीं झाडां कातरपाचें काम करता। ती फक्त झाडां जी आसा ती ट्रीम करतात, मात झाडां जी हुमटून पडटात तांचेर तांणी कितें प्लॅन केल्लो आसा काय असो एक स्पेशल रिपोर्ट आसा। तशेंच आनी एक म्हत्वाची अपडेट म्हळ्यार पाड्डे मुळे वाठारांत देवस्थान समिती तशेंच थळाव्या मदीं कोफुसांव जाले जमनीच्या वादा वयल्यान। होय तुमी ही बातम्यो ज्यो आसात त्यो सविस्तर तुमकां गोमंतक टुडे बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो। तर ह्यो आशिल्ल्यो आतां मेरेनच्यो कांय अपडेट्स। आनीकूय बातम्यांक लागून आमचे 7 वरांचेर गोमंतक टुडे हें बुलेटिन मुजरत पळयात। तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 लायव्ह पळोवपाक विसरूं नाकात। इतलेंच म्हणीत आयचें न्यूज रूम बुलेटिन हांगाच सोंपयता। कॅमेरामॅन साहिल कारी सयत हांव समिधा कुंकळकार।
हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. आली एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटिन मुजरत पोवचे. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.